आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते. भाग 12 फुगडेची वळख. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय आयकून गोंयांत बायलां खातीर व्यक्त जावपाची निजाची म्हणून जी माध्यमां आसात तातूंत गीत आनी नृत्याचो आस्पाव आसपी मुखेल असो प्रयोगजिवी प्रकार म्हळ्यार फुगडी. ह्या फुगडेची वळख आयज आमी करून घेतात आमच्या कलात्म गोंय हे वळेरेंत. गोंयच्या नागरी तशेंच ग्रामीण वाठारांतल्या लागीं लागीं दर एका समाजांतल्यो बायलो फुगडी खेळटात आनी ही परंपरा आयजूय चालू आसा. वाड्यावेल्यो जावं त्या वाठारांतल्यो बायलो एकठांय येतात आनी ताल धरून गायन करीत नाचतात. ह्यो फुगड्यो तरातराच्यो कथा आनी घटना घेवन रंगतात आनी ह्यो व्यक्त जातना साथ मेळटा ती कंठसंगीताची आनी लयबद्ध अशा पदन्यासाची. फुगड्यांनी तालवाद्यां नात, म्हणूनच गितांक आनी नृत्याक वांगड आसता तो हाताच्या आनी पायाच्या आवाजाचो. ह्या भोव प्रयोगात्मक अशा फुगड्यां विशीं जाणून घेवया लोकसाहित्याच्यो अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर हांचे कडल्यान. फुगडी हो बायलांच्या लोकनृत्याचो प्रकार. आमची लोकसंस्कृतायेंतल्या बायल मनशाचें जीवन खूपच कश्टमय त्रासान गेल्लें आसा. कुटुंब आनी समाज हातूंत तिची बरीच फरफड जाल्ली आसा. तिणें कितलेय जरी कश्ट केले तरी तिच्या वाट्याक बरो शब्द अभावानच येतालो, किंबहुना तो तसो येयनासलो. सासयेचो जाच, मांवाचे टोमणे, घोवाचो मार, नंडेचे चाडयो, दिराचो भंय हातूंत ती सामकी चिड्डून वयताली. तिची भुरगीं, निसर्ग, गोठ्यांतलीं गोरवां, घुडांतली कोंबडी, कुत्री, मांजरां, म्हशी हातूंत ती स्वताक गुंतोवन घे आसली. दुख्ख परते परते शेजारणीक सांगलें जाल्यार ती परत सासयेक घोवाक सांगत म्हणून तिका भंय आसलो. तिणेन मागीर आपल्या वेदनेचे गाणेच केले आनी फुगडीन ते गुंपले. जावेक जाव शिकयता, घोटयेन भाकर लिपयता. जावेक जाव शिकयता, घोटयेन भाकर लिपयता. ये गे जावया वाड्यान बसन खावया, ये गे जावया वाड्यान बसन खावया. वाड्यातली भाकर गोड गे, जावेचो काडलो झोड गे. वाड्यातली भाकर गोड गे, जावेचो काडलो झोड गे. माजराच्या नाकान वाळी, माजराच्या नाकान वाळी, माजराच्या नाकान वाळी, माजराच्या नाकान वाळी. माजार नाचता सगली माळी, माजार नाचता सगली माळी, माजार नाचता सगली माळी, माजार नाचता सगली माळी. राजासे ये सखबाई येत्या बिलूक मारून ये गे. राजासे ये सखबाई येत्या बिलूक मारून ये गे. राजासे ये सखबाई येत्या बिलूक मारून ये गे. कलात्म गोंय हे वळेरेंत ह्या प्रयोगजिवी कलेविशीं ज्येष्ठ अभ्यासक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय कितें म्हणटात ते आयकुया. धालांचे मांडार आमकां बरेचशे नाट्य किट्स कांय वेळाचे दिसतात. उदाहरणार्थ थंय न्हवरो व्हंकलेचें लग्न जाता, थंय सावज मारप जाता, थंय येणीची फुगडी जाता. आतां येणीची फुगडी मागीर तें थोडेशें एक विस्तारून सांगता. येण किंवा वेण, येण किंवा वेण म्हळ्यार सासूमाय, दोन सासूमायो, जावपी न्हवऱ्याची सासूमाय आनी जावपी व्हंकलेची सासूमाय, विहीण, त्या दोगांय जाण एकमेकाक प्रश्न विचारतात. अशें अशें तुगे चलीक अशें आसा, हें तें अमूक 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 अमूक. ती विचारता तुगेलो चलो कसो आसा, अमूक 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 अमूक. मागीर ही चलयेचें वर्णन करता, ती चल्याचें वर्णन करता. मागीर खंय तरी अशें तांकां खटको उठटा आनी त्या देवाचेर ती तुगेली हें आसा ती कशी वायट तें सांगपा लागता. तुगेलो चलो कसो वायट हें सांगपा लागता. आनी त्या हातूंत मदें लोकांची
मनोरंजन जाता आयकतल्यांचें, आनीक तांगेलें हें शेवट जाता तेन्ना तांगे झगडी जावपाक लागता. दोगांय वेणीची शेवट झगडी जातात आनी ती मागीर मोकळी जाता, थंय सोंपता. असो तो प्रकार आसा. म्हणटकीर तातूंत तो निवळ मनोरंजन, पूण तातूंत संवाद आसात हे, म्हणजे सतत उत्स्फूर्त संवाद. कळ्ळें न्ही? ताका ती वेणीची फुगडी म्हणटात. शाण्याची बाय गळटा कशी अशी गे अशी अशी गे अशी अशी गे अशी बुरुक 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 बुरुक. शाण्याची बाय शेण गळटा कशी अशी गे अशी अशी गे अशी अशी गे अशी. माळावयलो गीतच माझो धीर गोरुलो साय गोरुला गोरुला साय गोरुला. सदीच्या कापडांनी ह्यो फुगड्यो खेळटात, रंगतात. ह्या फुगड्यांक खासा अशी भेसवण ना. हातूंत म्हत्वाची आसा ती लय आनी वांगडा येवपी उतरां. मंगळागौरी, चवथ वा उत्सवा वेळार बायलां एकठांय येतात ती एकामेकाक सांगात दिवपाक, आदार दिवपाक. ही मुखेल भावना आनी हातूंतल्यानूच मन मेकळें जाता. नवी नवी बहिणी आणली मी दादा नवी नवी बहिणी आणली. तिला लाकडांना पाठविले रे दादा लाकडांना पाठविले. तिला लाकडाला पाठविले रे दादा लाकडाला पाठविले. तिला चोराने अडविले रे दादा चोराने अडविले. तिला चोराने अडविले रे दादा चोराने अडविले. नवनव तोरण बांधले मी दादा नवनव तोरण बांधले. नवनव तोरण बांधले मी दादा नवनव तोरण बांधले. दारातल्या तुळशी गे पानन पान फुलशी गे पानन पान फुलशी. दारातल्या तुळशी गे पानन पान फुलशी गे पानन पान फुलशी. इश्टानो, फुगड्यो म्हळ्यार एकमेकांची दुख्खां, अणभव, सोबीत खीण हें सगळें मांडपाचें, शेअर करपाचें कलात्मक माध्यम. लोकसंगीत आनी यातुविधी हातूंतल्यान प्रवाहीत जावपी नाट्य तत्वां बेस बरे तरेन ह्या फुगड्यांनी आमकां दिश्टी पडटात. हें मात खरें. जनीच्या घरी जाची देवा थंड पाणी नाशी देवा थंड पाणी नाशी. तेव्हा बी देवा तुम्हा आवडेना जनीच्या घरी जाशी देवा जनीच्या घरी जाशी. तेव्हा बी देवा तुम्हा आवडेना जनीच्या घरी जाशी देवा जनीच्या घरी जाशी. चंदनाचा पाट देवा रांगोळी घालून. आयकुबेनो, फुडले भागात जाणून घेवया ह्या कलात्मक फुगड्यांचे कांय खाशेले गुण. देवा रांगोळी घालूनी देवा रांगोळी घालूनी. तेव्हा बी देवा तुम्हा आवडेना जनीच्या घरी जाशी देवा जनीच्या घरी जाशी. तेव्हा बी देवा तुम्हा आवडेना जनीच्या घरी जाशी. आयकुबेनो, कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. फुगडेची वळख. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.